काल बंद केला ते हॉटेल तेजे म्युजीक सदांच आमकां रातची 2 म्हयने जाले वाजता. भुरगीं आमची इस्कॉलाक वयता सकाळीं उठे आमकां उठोंक हें करतात ती आनी आमची चड डिमांड इतली आमकां ती म्युजीक नाका. नाका हॉटेल चलोवन ताका म्युजीक आमकां नाका. आमकां म्युजीक नाका. म्हजें हॉटेल हांव हॉटेलां चलयना, हांव स्कुलां कॉलेजीस बीन असले चलयता. 1-2 प्रॉपर्टीज लिजार दिल्ली आसा कोणाक तरी. 10 वर्सांचो लीज, 15 वर्सांचो लीज असो. जेका लिजार दिल्ली आसा ताणें आपल्यो जे लिगल गोश्टी आसात त्यो पूर्ण करून ताजें चलोवप. ताणें जर बेकायदेशीर चलयलें जाल्यार जबाबदार तो. In Arambol, locals gathered today to thank the government after the Hermal Hotelio Hotel and a controversial club was sealed by the Deputy Collector of Pednem. हो क्लब आमच्या गांवांत नाका आनी असलो खंयचोय क्लब येयलो जाल्यार आमकां नाका. हॉटेलो क्लब ह्यो आमकां 2 म्हयने डिस्टर्ब करतालो. आमी ताका बरेंशेन 2 फावटी सांगलें, 3 फावटी सांगलें. मागीर पंचायतीन आमी कळयलें आनी आतां कितें तरी तें सरकारी कारवाय जावन तें बंद पडलां. आनी असलो क्लब आमकां नाका. बाकीचो कितें धंदो चलयता सगळ्यांक चलोवनी, सगळ्यांचें पोट आसा, नो प्रॉब्लम. हें बंद जालां म्हणून देव बरें करून सरकाराक आनी हें फुडें चालून करून दिवचें न्हू हें असलें. Residents said the move brought relief from persistent loud noise during late night hours that had been disturbing the neighborhood. रातची करता म्हणून चालू कितल्यांक तो 7:00, 8:00, 7:30 पासून 9 जायसर दिसाची 9 वाजयता जायसर केद्यान तेन्ना पासून आवाज लो बी कांय ना. आम्ही 3 ओडयेरो येता. आमकां तेजे बिझनेसाचें कांय ना. तेजो आपलो तेजो हें करून म्हणजे आमचें कांय ना. इतलेंच तेणें आमकां म्युजीक नाका आमकां ती. म्युजीक नाका इतलें. ही म्युजीक आमकां नाका. कित्याक ते आमची घरां बिरां सगळीं हालतात. हे म्युजिकेक लागून ही म्युजीक हांगा वाजता म्हटल्यार ही ट्युरिस्ट दर्यार नाचतात. इतली म्युजीक तेची व्हडल्यान. फाल्यां आमची भुरगीं इस्कॉलाक वयतात ती उठना. आमकां वडयेर वचोंक जाय, आमकां उठोंक जायना. आमची आडको हॉटेलाचेर ना, आमची आडको खाली म्युजीक म्हणलें खंय वाजता ती. सो ताणें ताका कॉल केलो भितर, तेजो वयर कोण आसलो तो म्हणटा हां करया बंद म्हणून लागलो. आनी तेणें अशें तसं म्हटलेलें ही म्युजीक कोणें बंद करून जावचें ना. हांव सरकाराक देव बरें करूं म्हणटा की आयज ती म्युजीक बंद केल्या आमच्या हॉटेला वयर कांय प्रॉब्लम ना, लोकांक डिस्टर्ब जावंक उपकारना आनी हें अशें चल्लें जाल्यार हें बंद जाल्लें बरें. Amid the ongoing controversy, former Goa Chief Minister Lakshmikant Parsekar has clarified his role in Arambol restaurant business linked to the sealed club. 1-2 प्रॉपर्टीज लिजार दिल्ली आसा कोणाक तरी. 10 वर्सांचो लीज, 15 वर्सांचो लीज असो. जेका लिजार दिल्ली आसा ताणें आपल्यो जे लिगल गोश्टी आसात त्यो पूर्ण करून ताजें चलोवप. ताणें जर बेकायदेशीर चलयलें जाल्यार जबाबदार तो. हांव जमीन ओनर म्हणून ताणें म्हाका भाडें दिवप ठरवलें आनी ताणें आजरी कितें केली जाल्यार तो जबाबदार. त्यामुळे म्हज्या नांवा वयलें खंयचें हॉटेल खंयचेय जर असो विशय जर येता आसत जाल्यार हांव खंयचेच हॉटेल चलयना. हा पण हांवें दिल्ल्या म्हज्या प्रॉपर्टींत हॉटेल चलता आसत. त्यामुळे कितें केल्लें आसत ताणें जो करणारो आसा ताणें भोगचें, ताणें उत्तर दिवचें. Parsekar admitted that the license for the establishment were issued in his name, but explained that the property has been leased out with a clear condition that all license would remain under his name. हांवें सुनील देसाय ह्या मनशाक आनी ताच्या बायलेक सादारण ही 35,000 स्क्वेअर मिटर जागा बरी मोठी रस्त्याच्या कुशीक ही 15 वर्सां खातीर लिजार दिल्ली आसा ट्युरिस्टीक एक्टिविटीज करपा खातीर. एग्रीमेंट केला हांवें ताचो की ताणें सगळी लायसन्सीस जी आसात ती म्हज्या नांवार काडूंक जाय. म्हज्या नांवार काडपाची कारण अशें की म्हाका म्हजी येदी प्रायम प्रॉपर्टी ही हेची ओनरशीप मालकी ही एस्टॅब्लीश करूंक जाय. कोणें तेचो गैरवापर करचो न्हय म्हणून हांवें माड मुद्दम म्हाजे कडेन दवरल्यात आनी तशीच ताची लायसन्सीस जी आसात ती सगळी
म्हज्या नांवार काडपाक सांगलें. ताणें लायसन्सा शिवाय खंयचोच धंदो करूंक जायना हेंवूय सांगलेलें आसा. आनी जर असल्यो गोश्टी जर तेजे कडल्यान चुकून खंयची गोश्ट जाल्ली आसा किंवा जाणीवपूर्वक जाल्ली आसा जाल्यार ताका जबाबदार, ही वील बी पिनलायज्ड. हांव तेचो सहभागी नासतलो, म्हाका कोणी सहभागी करपाचो प्रयत्न करचो न्ही. ती जागा विचार करा, आतां सील केली अशें म्हणटा जी, ती 35,000 जागा आसा. 35,000 जागा कशी सील केली हांव नकळो. बरें, ह्या 35,000 जागेन ताचे जे कितें सो कॉल्ड स्ट्रक्चर आसा, टेम्पररी स्ट्रक्चर जे केल्ले आसात वुडन, हे ते सादारण 600-700 स्क्वेअर मिटरानूच आसा. म्हणजे सादारण 34,000 जागा मोकळीच आसा जेतून माड आसात. आतां हे माड बीन सिलींग कशें करप आनी कित्याक करप हांव नकळो. The former CM's statement comes as authorities investigate the matter, ensuring compliances with local regulations and addressing residents' concern about noise and disturbance. जाल्यार अंडर प्रिंसिपल ऑफ नॅचरल जस्टीस जे म्हाका कळटा त्याच्यानुसार हांव सांगता की ताका शोकॉज नोटीस येवंक जाय, ताचो से आयकून घेवंक जाय आनी मागीर ताचेर एक्शन घेवंक जाय. म्हणजे जे रेस्टॉरंट गेले सादारण 15 दीस बंद आसा, 31 तारखे नंतर ताणें बंद दवरला आनी म्हाका सांगून गेला तो बंद दवरला. भायर ताणें बोर्डय मारला की रेस्टॉरंट क्लोज्ड फॉर रिनोवेशन. ताका कोणी तरी म्हाका दिसता 1-2 खंयच्या तरी खात्यांनी आनीक भितर इम्प्रूवमेंट करपाक सांगलेली, एक फायर ब्रिगेडीन आनी कोणे तरी अमक्यो गोश्टी जाय म्हणून. त्यामुळे ताणें तें करपाक सुरू केलेंय आसूं शकता. आनी आपूण आतां 15 दीस बंद अशें म्हाका ताणें सांगून गेल्लो. भायर बोर्ड मारला. आतां बोर्ड सांगता की हे रेस्टॉरंट बंद आसा फॉर रिनोवेशन, त्या रेस्टॉरंटाक शोकॉज नोटीसूय दिवंक ना आनी सील मारला म्हणून हबय मारतात. हे म्हणटात ती लिकराचे बी युनिवर्सिटी तुमच्या नांवार अशें कितें आसा? न्ही, ज्यो युनिवर्सिटी आसात, जी परमिशनां आसात ती सगळी म्हज्या नांवारच काडपाचें कंडिशन आसा. दुसऱ्याच्या नांवार जर आसली जाल्यार फाल्यां सकाळीं म्हज्या मालकीक थिचल्ल्या धक्को पडूं शकता. म्हणून म्हज्या एग्रीमेंटा वेळारच कंडिशन अशें आसा की ऑल लायसन्सीस नीड टू बी इन माय नेम आनी खंयचेच लायसन्स आसच्या शिवाय तुवें धंदो फुडें व्हरूंक जायना. आज सकाळ पासून ह्या आमदाराचे मनीस हांगा भोंवतीच्या गिरकार वाड्याचेर भोंवता आनी हाच्या हॉटेला विरुद्ध स्टेटमेंट दिया, आमकां डिस्टर्ब जाता, हें नाका. पूण ते बाबडे कोण दिवपाक तयार ना हेंवूय हांव आयकतां. आतां दबाव चालू आसा, तुवें दिवपूच जाय, नाल्यार तुजें हें अमकें करतलो तमकें करतलो, नाल्यार तुमची ती घरां टांगती तलवार जी आसा घराचेर तांच्या CR जळाची ती हांव तुमच्या भायर उडयतलो म्हणून तुमची म्हणूंक वयतले. असल्यो गजाली चल्लोल्यो आसात. ताणें इतलें सकल वचचें न्ही. म्हजें लुकसाण जालेंय आसा पूण हांव तें सोंसपाकूय तयार आसा. पूण ताणें करता आसतना ऑफिसरांक वेठीक धरचें न्ही. अरे ऑफिसरांक केवळ शोकॉज नोटीस दिवपाक तरी लाय मरे, ताचो रिप्लाय घे आनी तुजें ही गोश्ट ना आसा किंवा हे लॅप्सीस आसा आनी मागीर ऑर्डर काडा. सादी शोकॉज नोटीस दिवपाचें सौजन्येन तुज्या हातांत डेप्युटी कलेक्टर आसलो म्हणजे सोंपली गजाल. Officials have emphasized that enforcement action was necessary to maintain law and order and protect the quality of life for local residents. The situation continues to draw public attention and further update from authorities are awaited. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.